अर्जुन. नेक्स्ट पी वैष्णवी भट, SDM कॉलेज. सगळ्यांकी नमस्कारू. मेल नाव वैष्णवी भट. हांव BBA ग्रॅज्युएट. आत्ता हांव CA करतस. ह्या कार्यावळीक आज आमी करची प्रोग्राम आसा पळय हाका आमी कोंकणी भाशेरी भास म्हणटाचे. इज ए इंटरॅक्शन डिस्कशन. तें अशी आमी केलेलें तुका लायक लागली की वय मस्त कोंकणी विषय कळ्ळें, मस्त कळ्ळें. लायक इतलं नॉलेज ना आशिल्ला. कोंकणी CA शिकता असं म्हणाली. वय. नेक्स्ट फ्युचर प्लॅन कसं तू केलाय? CA कंप्लीट करू का? वय कोर ताज्यात तरी पळो का लायक ताजी कसं नाही त्या एक पर्टिक्युलर फिल्डान तूं कसं नाही करू जाल्यार स्पेशलायझेशन. गो कोंकणी तूं म्हाका तसं मस्त नॉलेज मेळ्ळें म्हणल्यार आयकताना म्हाका मस्त खुशी जाता. आनीक तूं CA करता म्हणून खुशीची जाल्यार तुगेलें कसं नाही कॉन्ट्रिब्युशन बाय वे ऑफ रायटींग गी वाजूची गी विंगड जाल्यार सांगची गी घरकड कोंकणी उलोवची गी कोंकणी एक्स्ट्रा कसं नाही शिकची गी हें परत करूंक तुज्यान साध्य आसा गी. ताच मात तुमी त्या बुक म्हणलें घेवं का म्हूण त्या बुक बरोच त्या वे आर वय वय बरोच हें दिता सगळें हें बरोवचें. ताजी थ्रू शिके जो म्हाका कसं नाही नॉलेज मेळ्ळां हांव विंगडा सांगता. वैष्णवी. नेक्स्ट V नेहा कामत, SDM कॉलेज. सगळ्यांक नमस्कारू. हांव नेहा. हांव BBA ग्रॅज्युएट कोन्न आतां हांव MBA करता सेलोशियस कॉलेजान. तूं खंयची स्पेशलायझेशन फायनान्स घेतला आनी फर्स्ट इयर. फर्स्ट इयर. मिगेल एक जनरल क्वेश्चन. आत्ता सुमार चेले चेडू शिकून कामार वताची जो कसले बिझनेस स्टार्ट करताची बट फूड बालमंच म्हळ्यार वासरी मात्र शिकचे न्ही पुराय दादल्यांक मात्र म्हूण आशिल्लो. सो तुगेलो अभिप्राय कसो आतांच्यान काम म्हळ्यार बिझनेस जो कामां वचका की ना वचका कोणाक इंट्रस्ट आसता आनी डेफिनेटली वचका. वुमेनान एस्पेशली पुरा जन तांकां डॉमिनेट करता आशिल्लो. सो आय थिंक आमी तांकां पुरा जन एनकरेज करका कोणाक इंट्रस्ट आसा काम करूत आनी करका. जाल्यार एक फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हूण आसता न्हय सो त्या कशी बॅलन्स करूं म्हूण दिसता तुका? करत त्या टायम मॅनेजमेंट कोण करता. तस जाल्यार तूं सांगचें दोनूय गरज आसा दोनूय अगत्य आसा दोनूय काम अगत्य आसा. तांकां इंट्रस्ट आसल्यार तांणी करका. वय म्हळ्यार उद्योग करतले न्ही तर उद्योग कर येता त्याच वेळार घर म्हळ्यार कुटुंब सांबाळून वर येता म्हणून आसता. ताका एक कांय एक शीम आसा की शिमा म्हळ्यार एक लेवल आसा की एक रेख आसा की एक लिमीट आसा की तूं तूं मॅनेजींग डायरेक्टर जावच कॅपॅसिटी आसतलो तूं वता वच मुखार घर कोणें पळोवन घेतलें ना लिमीट आसा. लिमीट आसा का कितलो लिमीट आसूं का एक अंदाज आसता कित्याक बिकॉज एज ए वुमन तुका आतां आनी 1-2 वर्स भितर यू आर गोईंग टू फेस दीस वय की न्ही. तुका तूं कसो लिमीट म्हूण सांगता वॉट लिमीट आनी तें कशें घालचें जाता. कर का फेस पुरा लायक आतां आमी वाजून जाता तरी मागीर एक टायमार आमी त्या फेस कर का नेहा वामन रघुनाथ शणै वलवलीकार म्हणून एक नाव आसता कोंकणीत व्हड तें आयकलां गे तूं? आयकनी ओके तूं आयकूं का तागेले विशय वाच्चू का? हांव आतां सांगूं वचना ताका बसतस तागेले विशय सांगूंक जाल्यार ताका शणै गोंयबाब म्हणटाच. शणै गोंयबाब म्हळ्यार कोंकणीतूं भारी फेमस. आनी एक क्वेश्चन तुका आउट ऑफ सिलेबस न्ही तें लेखूं नाका. डायवर्स म्हळ्यार कोंकणी डायवर्स तुळू डायवर्स इंग्लीश डायवर्स म्हणना डायवर्सच. तर GSB तो आज काल म्हाका दिसता विशय हो चड आमगेल्या समाजांत तूं डायवर्स जातस म्हूण सांगून म्हाका एक वकील आसता आनी केन्ना ह्या विशय म्हणचे म्हाका तुका कसो दिसता वय दिसता की आसल्यार एक सांग 1-2 रिजन सांगू येता कसले खातीर म्हूण सांगून आमकां सगळ्यां बेनिफिटा खातीर. GSB तो डायवर्स रेट चड जातस म्हणचें हांवें विशय सत्य आसा थोडे. सो मे बी विंगड प्लेस आवच यू नो. नेक्स्ट दीप्ती नायक, SDM कॉलेज. गुड आफ्टरनून. म्हगेलें नांव दीप्ती नायक. हांवें BCA केला SDM आसून मागीर नीट 10th MCA करता आसा. कसं करता आसा? MCA करता आसा. आतां तूं कॉलेजां भितर कशी तुगेले सहपाठी आवटू तुगेले दोस्ती आवटू आनी सहवया वय म्हळ्यार सेम प्रायेचे आवटू
तूं वेगळे विशय डिस्कस करता की जे गत्याचे तुका स्वयं वैयक्तीक तशी तुगेलो हावस बापसून तूं डिस्कस करता की हां करता हांव तेणी फ्री आहात तेंगेले लागीं कसले विशय उलयता हां कळ्ळें हां तुगेलो दोस्त्याल विशय तुगेलो दोस्त्यांक कोणाक चड एक चल जाल्यार ताका चलया लोट फ्रेंडशीप आसा चड एक चली जाल्यार दुसरी चल्या लोट फ्रेंडशीप आसा अशें म्हळ्यार तुगेलो खबर एक मनाक कळ्ळें रे हां तुगेलो हावस बापसून तो उलयता कितें सांगता सांगलां कितें दोळ तुवें हां सांगला सांगलां हांवें हांव सांगता म्हळ्यार कोणाक कितें आशिल्लें म्हणून तुका गोत आशिल्लें हां हां ताजे लाभ कसले आमी हावस बापसून उलयले लाभ कसले तूं ते उलयली तेंका दे वील हॅव ट्रस्ट ऑन अस They'll दॅट have वी trust से on you. एवरीथिंग वी डोंट हायड एनीथिंग फ्रॉम देम हय एब्सोल्युटली सो तेजे हें आसा ते पुरो जाणां तुगेले विद्यार्थी करता की तुगेले सहपाठी जावन आशिल्ले पुरो जाणां तुका तशें करता म्हूण दिसता की तूं एकलें एक्सेप्शन मॅगेल फ्रेंड्स सांगतात म्हणून म्हाका ट्रस्ट आसा दिसता हां सत्य म्हणून घेत ना मागीर गतना अशें परत तूं डिस्कस करता आनी दुसरें तुगेले वैयक्तीक खबर पुरो तूं हावस बापसून उलयता वैयक्तीक मागीर तुगेलें एम्बिशन कसो आसा तूं कसन करता म्हणलें कलां कशी करता म्हणलें कलां हां ते आतां तें कोरता जाल्यार आर्थीक बळ जावका दूड जावका असं की ना आना मालागी तुका तो उपयोग जाव तितलो दुड्डू हे विशय तूं उलयता की हांव उलयता फर्स्ट हांव म्हगेले फ्रेंड्स लागीं डिस्कस करता आतां समाजांत एस्पेशली आमगेले म्हण म्हणटा जाल्यार पुरा समाजांत सेम एक पिडुगो म्हणटा ताका मस्त जन आसाची लायक काम आशिल्ले आसाची लायक सांबाळ मेळ्ळेले आसाची बिजनस मॅन आसाची जाल्यार चली मेळनाची हें कसाला खातीर जाता आसा एक आनी हाका कसं जेव सोल्युशन तुगेले मनांत कसं जेव आसवा मेनली बिकॉज आय गेस तेणी तेंगेले पार्टनर्सांक सोदून आसता दिसता तूं MCAचे करता असो न्हय वय आतां तूं खंयच्या कोंकणी मॅगझिनांनी वाजयता की ना खंयच्याय कोंकणी मॅगझिनां वाजोवचे ना पळय कितें कोंकणी भास वर्क जाल्यार गोत्त आशिल्ल्यान सांगचें कशें म्हळ्यार भास बरो का म्हूण सांगून ताजे खातीर हांव बूक दितां वय ओके थँक्यू दिप्ती नेक्स्ट रंजिता शेणॉय मॅप्स कॉलेज सगळ्यांक मेगेल नमस्कार हांव रंजिता शेणॉय मेगेले BCom आनी ग्रॅज्युएशन जाल्लें हांव CA फायनल स्टुडंट आनी एक क्षमे एक चुकी जाल्ले बस्ती वामन शेणे मम्माल प्लीज म्हाका एक क्षमे हे तुका मतदान आसा वोटर व तूं वय 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 तूं वोट घालावे वय वय हांव 18 वर्स जातना फस्ट वोट घालले स्टेट आमगेले इलेक्शनाक कोण हांगाला पूण सांग नाका आनी तें निमगुच्या ना दोनूय घाल तूं वोट घालतना कसल पळयता व्यक्तीक पळयता की तेगेलें जातीमत पळयता की म्हळ्यार व्यक्तीक की तांगेलें तो खंयच्या एक पक्षाक तांगेलें ध्येय कसलें आसा तें पळयता की तुगेलो लोकल कसं कश्ट आसा ती तंद्र आसा हाका एक तो कांय एक समाधान करून दिता म्हणून पळयता की आनी कसले विंगड फॅक्टर तुका हें करता तूं मत घालच्या वतना कसलें आलोचन करून वता मेगेल आलोचन कसं म्हळ्यार एक पक्ष देखून आसतना त्या पक्षाच्या कॉमन गूड फॉर लायक इंडिया कसं जाल्यार त्या हांनी लोकल रिजनान समेत पावच तशें जाल्यार कॅन्डिडेट वा आमकां एक लायक जाताल वा एक सेंटरा देखून एक एक त्या तांगेले पक्षाचें ध्येय त्या आमगेल्या देशाक मुखार वचचें तशें जाल्यार एक हें दितवा डिरेक्शन दितवा ह्या कॅन्डिडेट त्या मुखार व्हरतवा हांगा ते आमकां पवयतवा त्या एक हांव एक आलोचन दवरनो एक प्रमुख विशय तो आतां एक तंत भितर आमकां तोंदर येवचें साध्य आसा एक तांगेलें ध्येय लायक आसा तुका एक व्हडलें एक पत्रीक येता एक दाबार ध्येय घालून कळ्ळें आमगेलें ध्येय हो पक्षाचो अशी देश अशी बांदूं का म्हणून जर तो व्यक्ती तें करता म्हूण तुका दिसना बिकॉज यू नो हिम तूं त्या लोकल एरियाचे तेतून तूं कशें डिसिजन करता हांव सांगिल्लें कळ्ळें व्हड हे एक पक्ष आसा म्हणलें क्या ताजे पुरो एक बार हें घालां आनी ताजे कॅन्डिडेट हांव आनी हांव येवन तुका लागीं वोट मागता हो आण केलें म्हण केस हें काम म्हूण तुगेलें मन आयलें रे तूं कशें डिसिजन करता म्हळ्यार देशाक आज प्रमुख विशय तो वोट जाता आसना विंगड विंगड राज्यात
तू कशी डिसिजन करता? त्यात कॅन्डिडेट प्रयोजन ना म्हाका एक कॉन्फिडन्स ना हे व्यक्ती कसले करनाची म्हणजे जाल्यार हांव वोट गॅरंटी घालना. इथं म्हळ्यार म्हाका एक देश केन्नाय मुखार वच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल सान कम्युनिटी देखून स्टार्ट जावचे. हांगा देखून चिके मुखार गेल्यार हांगा कसं लायक केला मागीर एक साना कम्युनिटी लायक जाता वतना आमगेले देश सकडी उद्धार जावचे म्हण हांव लेखचे. ताका असेल फूल एक अभ्यर्थी लायक नाही म्हणटना हांव ताका वोट घालना. तुगेले हॉबीज कसले सर? हांव बुक्स वाजयता अदर दॅन म्हगेले CA रिलेटेड सोणू बुक्स एक वाजूचे एक येस. मिगेल क्वेश्चन कसं म्हळ्यार आतां आमी मस्त बायल मनशांक बिझनेस येवचे एनकरेज करता सो तुगेले का कसं टॅक्स बेनिफीट म्हणल्यार चड बायल मनश तूं CA स्टुडंट न्हू कसं नमनाचे बेनिफीट बायल मनशां म्हणल्यार तांकां एक कसले एक सूर कोरया जो कंटिन्यू कोरया म्हूण कसं एक प्रोत्साहन मेळटा? What kind of benefit passing on to women entrepreneurs may motivate them from either becoming like someone who has a dream to become an entrepreneur or someone who is already an entrepreneur but encouraging them to perform better? So कसं नमनाचे बेनिफीट तांकां पास ऑन केल्यार ताजें ता म्हूण दिसता तुका? म्हगेले कनीक वुमन ऑन्टरप्रेन्युराक टॅक्स बेनिफीट म्हणून आलोचन केल्यार मे बी तुमी घेवचे लोन्साक फूल तुमी कसं पेमेंट करताची प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट तुमगेले जब तक तुमगेले बिझनेस एक करेक्ट एक सिच्युएशन आतां येवन पावना केदन ते तुमगेले एक करेक्ट आत्ती एक ह्या बिझनेसाक आज देखून फूल ह्या लोन्साचे प्रिंसिपल फूल पे करची तितले ताकतस प्लस टॅक्स ताजे वयर पे करची तितले ताकतस ते दोळटाय तुमी पे करची लोन आनी इंट्रस्टा वयरी टॅक्स रिडक्शन मेळका म्हूण एक लेखचे हांवें लोन्स वयरी. मागीर तुमगेले फर्स्ट 5 yearsचे अर्निंग अंटील द बिझनेस स्टेबिलायझीस ताजे वयरी काय एक मार्जिनल रेट ऑफ टॅक्स म्हळ्यार तुमकां उणी करका म्हूण एक मुखार एनकरेज करूंक तशें म्हण हांव लेखचें. ओके गोतना मामा गेस गोतना असो. आनी तूं खंयचें कोंकणी वाजयता म्हणली मॅगझिनान खंयचें वाजला की कोंकणीचें खंयचें नांव सांगूं येता की मॅगझिनात दावो बुकात दावो? एक लायक कोंकणी मस्त वाजयनी हांवें. हय इनफॅक्ट वाजयनी नाही नांव गोत असल्यार पुरो तुका खंयचें पब्लीश जाता म्हणून? एक सोयरीक एक बूक पळयला. सोयरिकेचें बूक पळयला. मागीर हांगा कोड्याला दाखोवन एक 15 म्हणून फोर्टनायटली येता कोडियाला पब्लिश जावचें गोत? कोडियाल समाचार कोडियाल समाचार न्ही खबर म्हूण सांगया समाचार कोडियाल खबर म्हूण वय करेक्ट. अशें आमकां एक इंटरॅक्टीव सेशन दिल्लें अशें अरेंज केल्लें ह्या गौड सारस्वत ब्राह्मण सेवा संघा रिजिस्टर्ड. तुमकां मस्त थँक्स असेल एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्या. ओके नेक्स्ट निकिता नायक गोकर्णनाथेश्वर कॉलेज. सगळ्यांकाय नमस्कारू. म्हजें नांव निकिता. हांव आतां श्री गोकर्णनाथेश्वर कॉलेजांतू फर्स्ट M.Com करता. M.Com करता. M.Com करता तो तुका B.Com जाला? वय M.Com करतास. तूं गोकर्णनाथेश्वर कॉलेजा वतास तर म्हगेले एक प्रश्न कसो म्हणाली आतां आमी हो संस्थो पुरो जाणां लोकांक सांगलें गौड सारस्वत ब्राह्मण सेवा संघ म्हळ्यार एक समाजाचें एकठांय म्हळ्यार वोट जातना आमी हे नमुन्यार म्हळ्यार एक GSB समाज हे GSB समाज आमी अशी जातीवार समाज वाडोवन व्हरका की हे देशांत एकय जाती नातीन एक देश जाती धर्माचे मस्त भेद नातीन एक काय नातल्यार एक ब्रॉड धर्म हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम अशें म्हणून ब्रॉड धर्म आसतात सगळे हिंदू एक नमुन्यारी समाज वाडोवन व्हरका हें नांव पुरो जावं वाय आज काल तें नातिलें समाज वट्ट करून व्हरचें जातवे अशें केल्यार हे देशाक बरें आसुवे अशें केल्या निमित्त हे देशाक वायट आसुवे अशें म्हणून बघ तुगेलें कसलें चिंतन आसा तूं केन्नाय ताका थॉट दिलां की आलोचन केलें की म्हळ्यार तूं M.Com म्हळ्यार पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवल तूं दॅट्स वाय द पोस्ट ग्रॅज्युएट क्वेश्चन चिकेची म्हळ्यार उंच का गोट म्हळ्यार कळना कसा ना वॉट डज इट मीन उंच का गोट म्हळ्यार कसा ना आमगेले भाशेर सांगता तें गिळच्याकय जायना भायर उडोवच्याकय जायना
नाही ना तशेंच तो प्रश्न तो इतलो सूक्ष्म प्रश्न तुका कांय जवाब दिवचे जायत वय ताच्यान आर यू केपेबल युअर सेल्फ तुका दिसतोय तुका जायना जाल्यार जायना म्हणत कांय अटी ना देर इज नथींग रॉंग आफ्टर ऑल इट्स अ डिस्कशन म्हाका गोतना दिल सब्जेक्ट कोणें म्हाका निमगेल्यार हांव गोतना सायबा म्हणून म्हणटा ह्या लेवलान हांव केन्ना थिंक करनी हां ह्या लेवलान हांव केन्ना थिंक करनी नेक्स्ट फ्युचर प्लॅन कसो आसा तुगेले M.Com करून म्हाका लेक्चरर जावका म्हणा अशी लेक्चरर जावप इथे भायर खंय वयची आलोचना ना तरी नवे हांगा आसपामू मेन उद्देश नवे लेक्चरर म्हळ्यार चेडू चार जाणांक तुगेलें ते बोधन दिवका म्हणलें एक उद्देश तुगेलो वय म्हाका त्या चायल्डहूड ड्रीम शे एक लेक्चरर जावचें आमी कोंकणी ते तूं लेक्चरर जावका म्हणलें कोंकणी लेक्चरर जावच्यात रेडी आस गे तूं तयार आस गे कोंकणी लेक्चरर चान्स टीचिंग कोंकणीची टीच करच्या ताका ऑपॉर्च्युनिटी आसना वता गोतोस गे तुका वय खंय केलो स्कुलांत पुरा नाही हांव नेमगेल टीचर जावच्याक तूं कोंकणी टीचर जावका कोंकणी भाशे टीचर जावचे खातीर जावं न्हू तूं कसो कोर येता म्हूण तूं हू M.Com टीचर्स करतास कोंकणी म्हणता हू टीचर्स कोंकणी तू M.Com वय बट यू आर टीचिंग कोंकणी टू स्टुडंट्स थंय एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा आर यू रेडी टू डू दॅट इफ यू गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यार खंडीत करता नाही इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ युअर डिटर्मिनेशन तूं कोंकणी शिकना तूं टीचर जावचें जायना कोंकणी M.A करना टीचर जावचें जायना न्हय हें हांव तुगेलें निमगीत आसा कोंकणी आसो आतां लास्टाक तुगेलो संदेश म्हळ्यार बेश्टो म्हाका दिसता तो कॅन्डिडेटा पैकी अखेरी आसचे पुरो कोंकणी बद्दल आमी कशी काम कोरयेत आनी तूं कसो करता म्हूण एक सांगू येता की आमकां म्हळ्यार तुगेले व्यूज दॅट्स ऑल चड कसलें नाका आमी तूं कसो करता पाले कोंकणी खातीर म्हूण चार कडेन वता गी अशीच प्रोग्रामाक कोंकणी भास उलयता गी कोंकणी भास शिकयता गी मागेले क्लासांत म्हाका कोंकणी शिकय म्हूण येतली मस्त आसाची लायक ऑपॉर्च्युनिटी वय तांणी जावन येताची तूं मागेले म्हाका शिकयत गो निकिता कोंकणी म्हाका हे शिक्का म्हूण जाला आनी केलो जाण तांगेली घरा लागीची बरें उलोवन आयकून तांणी मागेले केलो आमगेले शब्द पुरा मागे लागी निमगीताची व्हेरी गुड मोवाळ भास म्हूण सांगून न्हय तशें तूं कोंकणी बरय आनी तुगेलें कोणेंय आसल्यार तांकां हें पुस्तक 1000 घरां तूं कोंकणी बरो पुस्तकां दिताच तूं तांकां तेका मोटिवेट करी आमी ह्या कार्यावळीक दवरून घेतिल्ले समय आसून अर्द तास चड घेतला 30 मिनीट अडना इतल्या लोकांक तुमी विद्यार्थी वृंदाचे म्हळ्यार ह्या देशाचे मुखावेल पिळगेचे तुमी हांगा येवन आमगेलो पुराय हे भासाभास केली तुमगेले शिक्षणाचो उपयोग हे देशाक कसो उपयोग ह्या समाजाक कसो उपयोग आनी आमगेले भाशेक कसो कर येता अशें म्हळ्यार आमी पुराय जाणां चिंतन केली तुमकां सगळ्यांकय हांव धन्यवाद सांगता आनी देव बरें कर म्हूण म्हणटा